संवसारीक दिव्यांग दीस म्हणजे तांचे डिसेबिलिटी सिलेब्रेट करप. कळ्ळें? आमी डिसेबिलिटी कडेन पळयतना वेगळे तरेन पळयताले पारंपारीक दृश्टीन. कळ्ळें? हे लोकांनी कोणें पातक केला काय, हांचे आवय बापायन कोणें पातक केलें काय, ही पारंपारीक दृश्टी तातल्यान आमी चॅरिटी बेस्ड डिसेबिलिटी कडेन पळयताले. पण युनायटेड नेशन्स हाणें 1992 हो दीस सुरू केलो आनी सिलेब्रेट करात अशें सांगलें. कित्याक युनायटेड नेशन्साक जाय आशिल्लें की डिसेबिलिटी ही चॅरिटी बेस्डा वेल्यान रायट्स बेस्डाचेर येवची. तांकां बाकीच्या लोकांक जे हक्क मेळटा तशें तांकांय ते लेवलाचेर हक्क मेळचे म्हणून हो दीस तांची उदरगत, तांचे खातीर प्रवेश सुलभता, एक्सेसिबिलिटी पब्लीक जाग्यांनी, तांचे खातीर एम्पावरमेंट, तांकां नोकऱ्यो, कामां, धंदे मेळून तांकां स्वतंत्र जावपाक, आत्मनिर्भर जावपाक मेळचें म्हणून हो दीस तांणी सिलेब्रेट केल्लो. पण मजा अशी की हे दिसाचे आनी एक भाग म्हणजे समाजाक अवेरनेस करप डिसेबिलिटी विशीं. आमच्या समाजांत जाय तितले अवेरनेस ना, ताका लागून समाज ते डिसेबल्ड ते आनी आमी अशे भावनेन वागता. ते आमी सगळे सर्वसमावेशक हे सगळे लोकांक इन्क्लुजीव करून तांकां तांचो आवाज वाडोवपाक जाय. कित्याक ही मिनिस्कूल मायनॉरिटी, कळ्ळें? तांकां तांचो आवाज सरकारां आनी ऑथॉरिटी पर्यंत पावना. तो पावोवपाक तांकां सगळे समाजान मदत करूं जाय, तांचो आवाज एम्प्लिफाय करूं जाय. सो ही भावना जागोवपाक हो दीस केल्लो. हाजो अर्थ कितें? आतां 32 वर्सां जालीं, 2024 पावले, आमी तो दिसच मनयत आसा. म्हज्या कोतान 365 डेज आमी डिसेबिलिटीचे करपाक जाय लोकांचे न्ही, तांकां तशें दिसूं जाय सगळे दीस आमचे म्हणून. हे खातीर आमचें कर्तव्य आनी ताजी आज आमकां जाणीव दिवपाक हो दीस केला. म्हणजे सरकारां कोण हाडटा? आमीच हाडटात निवडून. सो सरकारांची जबाबदारी, ऑथॉरिटींची जबाबदारी म्हणजे आमी समाजान हे खातीर उबे रावपा जाय. आनी आयच्या दिसाक आमी जर हे करीत जाल्यार आमी खरेंच डिसेबिलिटी खातीर वावुरतात. एक इन्क्लुजीव समाज, एक सर्वसमावेशक समाज आनी एक प्रगत समाज म्हणून आमकां नामना मेळटली.